इश्यूज असे आहात, लोक बेजार झाले की सरकारी सर्व्हिसीस म्हणून ज्यो आहात सरकाराकडे खंयचोय एरिया लागता. ओडीपी एरियन 39 येना, बट जे कितें जाता तें प्लेन पद्दतीन जाता. हे दुसरे कडेन कित्याक जावंक शकना? लोकांक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट वो इश्यू सरकार और वो ही पद्दत सरकार कित्याक एडॉप्ट करना हो प्रश्न पडटा. आता शहरांनी जे लोक रावतात तांकां दिसता की फ्लॅट म्हणटा ते गोंयकार घेवंक शकना आणि ताजे खातीर सरकार कितें करता? सरकारान एक नवी येवजण सांगली की हाऊसिंग बोर्ड प्रायव्हेट लोकांकडच्यान जमीन घेतलो आणि ते डेव्हलप करतलो गोंयकारां खातीर. अनाउन्समेंट बरो आहा, ताजे फुडें कितें जाता? मागीर ट्रॅफिक म्हणटा तें आज अशें जालां की मुंबय भशेन आमी जावपाक पावल्या. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सारको ना आमचो. मार्केट्स कंजेस्ट जाल्या, सर्विसीस सामक्यो पिड्ड्यार आहा. सो पंचायत रिलेटेड इश्यूज अशेच की मेगा प्रोजेक्ट गांवांनी येवपाक लागल्या, लोक उबे रावल्या, लोक म्हणटात ते हेच ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आनी डीम्ड अप्रुवल म्हणटा तो मिसयूज जाता. हाजोय आमकां खूब केसीस आयिल्ल्यो आहा आनी ताजे खातीर पंचायत ऑथॉरिटी म्हणटा तीच विकन जाल्या. गोंयच्या लोकांचे मनान खूब एस्पिरेशन्स, खूब इच्छा आसात. तांकां एक सेफ स्टेट जाय. सेफ स्टेट म्हळ्यार कितें? They should be safe on the streets, safe on the beaches. Their money should be safe, whether it is at their home or even with Tirumala. So Tirumala न्हय ते पैसे सेफ आसपाक जाय अशें लोकांक जाय, पूण अशें जायना. गोंयचें कर्ज वाडत आहा. 34,000 कोटीचेर कर्ज पावना. गोंयांत गोंय म्हणटा तें एक सगळ्यात मोस्ट करप्ट स्टेट इन द कंट्री हें ऑलमोस्ट सिद्ध जावपाक पावना. जे भशेन सोशल मिडियाचेर आवाज जाता, जे भशेन बीच क्लिनिंगाचे स्कॅम म्हणून जाता. सो इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स इन द कंट्री. ह्या 2193 जी सजेशनां मेळ्ळ्या, ही सजेशनां म्हणल्यार एक सरकाराचेर एक चार्जशीट कशी. इट इज अ स्ट्रॉंग इंडायक्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हो गव्हर्मेंट लोक अशें धरतात की सरकार हो होस्टायल, आयकुपाकूच तयार ना, पयलींच दादागिरी करता, एरोगंट, ओपेक, कांयच ट्रान्सपरन्सी ना कित्यानूच, रिएक्टिव्ह, रिवेंजफूल आनी डिस्कनेक्टेड. गोंयचे दिसान दीस ज्या लोकांची स्थिती आहा ताका कांयच कनेक्शन ह्या लोकांक ना. हे जे सेशन जातलें हें तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता. हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले. आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग अटेन्शनां आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशनां मूव्ह करतले. हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराच्यो इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो. बिलां जी मूव्ह केल्या हातून बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्नांडीस नोबेलाचें बील खूब जाणांनी मूव्ह केलां आसतलें, हांवें मूव्ह केलां. आनीक बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती
गोयचे सैम आनी गोयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन शेतांचे रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचे रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हे प्रोटेक्शन आहा. दुसरें म्हणल्यार हांवें एक बिल मूव केलां गोवा प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स बिल. आता हे इज बेस्ड ऑन अ सिमिलर बिल इन मिझोराम. एक हातून कितें आहा वी आर ट्रायंग टू क्रिएट इट प्रोपोजेस टू क्रिएट conservation zones for regulating activities that harm river ecosystem. आज नद्यो ज्यो आहा त्यो पोल्यूट जावंक जायना. इकोसिस्टम जो नदयांनी आहा म्हळ्यार आमचे नुस्तें आनी कितें जे सैम जे आसा हे प्रोटेक्ट करपा खातीर एक डेडिकेटेड ऑथॉरिटी पोल्युशन प्रदूषण प्रिव्हेंट करपाक एनक्रोचमेंट कंट्रोल करपाक आनी रिवर हेल्थ म्हणटा तो जो कॉन्सेप्ट आहा तो लॉंग टर्म रिवर हेल्थ राखपा खातीर हे बिल आसा ते हांवें मूव केलां. तिसरें म्हणल्यार हांव सदांच मूव करता तें गोवा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स बिल. म्हळ्यार 80% जॉब प्रायव्हेट सेक्टरान. आज तुमी पळयलां की एक सायडीन मुखेलमंत्री IPBन प्रोजेक्ट एप्रूव्ह करीत आहा पूण IPBंतले प्रोजेक्ट जे एप्रूव्ह जातले ते स्थानीक मनशाक नोकऱ्यो मेळटल्यो काय कितें और मेळटल्यो जाल्यार त्यो कश्यो मेळटल्यो हे प्रोटेक्ट करपा खातीर हे बिल आसपाक जाय. दुसरे स्टेट्स सगळ्या कडेन हाडटात. गोंयांत ते आमकां सांगतात संविधान एलाव करना आनी घटना म्हणटा म्हणून की ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हळ्यार सगळे तूं भायले स्टेटींतल्यान हाडून तांकां सिपलान हांगा नोकऱ्यो लावंक जाता गोंयकार गेले तेल लायत हे सरकार सांगता पूण म्हजें कर्तव्य जाता हांवें बिल मूव करप आनी हांवें तें मूव केलां. आनी एक ऑड बिल जें हांवें केलां बायलां खातीर is Goa Breastfeeding Promotion Protection and Support Bill 2026. एक डिमांड जाता सगळ्या कडेन की ब्रेस्ट फिडिंग हे जावंक जाय चड करून म्हळ्यार डेडिकेटेड हायजिनीक स्पेसीस चड करून एट वर्क प्लेस हे प्रोवायड जावपाक जाय आनी आमी एक जर प्रोग्रेसीव स्टेट जाल्यार नर्सिंग मदर्स जे आहा तांकां ही फॅसिलिटी दिवंक जाय. हाजे खातीर हे हांवें बिल मूव केलां. आतां ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार गोंयांत तुमी सगळें गोंय पेटिल्लें आहा सगळ्या कडेन एज्युकेशन आहा. सो हें सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना. बरें कुस्तार आसतलें. सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा. आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा ह्या संबंदान जे भशेन सरकाराचेर येतलो एटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा. तातल्या तातून गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना. पेट्रोल आनी म्हळ्यार फ्युएल जेन्ना वाडटा तेन्ना सगळें बजेटाचे 12 बिरेस्तार जाता. बजेट उरना. खंयचेच फिगर्स जे एस्टिमेशन्स आहा दे ऑल गो फॉर अ टॉस. द मोमेंट दीस वॉर कंटिन्यूज आनी वॉर कितलें चलतलें हे प्रमोद सावंताच्या हातान नाच. आतां थंय गोंयकार जे उरल्या तांकां तो हाडटलो पडटलो तांचें प्रोटेक्शन कितें जातलें. हें जर गल्फ वॉर चड उरलें जाल्यार हे लोकांक आमी एब्झॉर्व करूंक शकतले काय. आमकां ते आमचे गोंयकार भाव भयणांक परते हाडून तांकां आमी रिसेटल हांगा करूंक शकतले. आमचे कडेन ती कॅपॅसिटी आसा. हे खूब प्रश्न आहात. ताचे खातीर हें बजेट सेशन एक म्हत्वाचें जाता. पूण म्हाका खात्री आहा की सरकारान हें प्रिपरेशन दवरूंक ना कित्याक हें वॉर तांणी चिंतूंकूच नाशिल्लें. सो आतां हे सगळ्या हातूंत एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा. 74 crores. हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे आमचे राज्याचे हे लोकांनी विसरचे म्हणून. म्हादय म्हणटा तो इश्यू आज विसरले लोक. तुमी पसून ताचेर बरोवपाचें विसरले कित्याक इतले इव्हेंट जातात आनी इतले एडवर्टिजमेंट ते रिलीज करतात की सगळे विसरूंक लागतात. सो हांव याद करून दिता की म्हादयचे इश्यूचेर WRD डिपार्टमेंट कितें करता न्हिदला काय कितें तें आमकां कळपाक जाय. मायनिंग रिस्टार्ट जाल्लें आहा पूण मुळगांव तुमी पळयलां की स्थानीक मनीसूच ऑब्जेक्ट करतात
कित्याक स्थानिकांक कांय फायदो जावंक ना. पंचायतीन करप्शन इतलें जालां की एक मेन्यू कार्ड आहा की कोलवा जर तूं सेक्रेटरी म्हणून पोस्ट जातलो जाल्यार इतले पयशे, कलंगूट जातलो जाल्यार इतले पयशे. हे मेन्यू कार्ड म्हणजे कडेन तयार आहा आनी जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार पंचायत डिमांड्साक हांव तें सारकें मेन्यू कार्ड वाचून दितलो. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा सामको काबार जाल्लो आहा. सायबर क्रायमाक कंट्रोल करपा खातीर ओ प्रिव्हेंट करपा खातीर सरकार कांयच करना हें आमकां कळटा. सरकार फक्त कितें करता की कोणें कोणाक मेसेज घाली, पॉलिटिशनां खातीर सरकार आहा, सर्वसामान्य मनशा खातीर ना. हें सिद्ध जाता एस्पेशली लॉ एंड ऑर्डराचेर. आनी सरकाराक एक खाज आहा की आमी खंयची एक मोदीची आयडिया जी तकलेन येता ती आमी पयलीं केली म्हणून दाखोवपाक आनी ताका थंय मस्को लावपाक. NEP म्हणटा ती आमी पयलें केलें म्हणून दाखोवंक सरकार फुडें गेलें. तातूंत तांणी एज्युकेशनान टोटल घोळ केलो. आतां ते DRS म्हणल्यार डेपॉझिट रिफंड स्कीम म्हणटा तें करूंक सोदतात. डेपॉझिट रिफंड स्कीम म्हणल्यार कितें की कितेंय आतां उदकाची बॉटल जी गोंयांत विकता ते बाटलेचेर एक प्रायस आसतलो जो तुका रिफंड मेळटलो. आतां हे उदक जर गोंयच्यानूच आयलें जाल्यार तो बाटलेक तो बारकोड घालतलो. सपोज एक वस्त आसा जी भायल्यान येता म्हळ्यार अशें धरुया आमी तांदूळ. आतां तांदूळ जे आमी गोंयांत खाता हे सगळे मेड इन गोवा तांदूळ न्ही. हे तांदूळ येता आंध्र प्रदेशांतल्यान. ताका एक साक आहा, त्या साकाचेर ट्रेडमार्क हो आसतलो कोण तो बारकोड आसतलो. तो कित्याक आसतलो? आंध्राचो तांदूळ महाराष्ट्रानूय वता, कर्नाटकानूय वता, व्हडले स्टेट अशे उत्तर प्रदेशाक वता जंय हे DRS म्हणटा तें जावंक शकना. जाल्यार गोंयचे खातीर ते कित्याक सेपरेट करतले? म्हळ्यार गोंयांत कोण जर धंदो करतलो जाल्यार ताणें हो सेपरेट बारकोड हाडचो पडटलो. हातूंत म्हारगायूय जातली आनी ट्रेडराकूय त्रास जातलो. हें सरकार कांयच चिंतना. ऑलरेडी ट्रेडिंग कम्युनिटीन सगळ्या कडेन वचून सांगिल्लें आहा की आमकां हातूंत त्रास जातलो, हातूंत म्हारगाय जातली, हें नॉट फिजिबल. इतलें सगळें आसून सरकार हें करपाक फुडें वता. आमी जॉयंट कॉलिंग अटेन्शन मोशन पयले दिसाच हाजेर घालपाचें आहा. सो एक की हॅझर्ड इम्प्लिमेंटेशन तातूंत सगळें फेस्त जाता. ट्रम्पान टॅरिफ्स कशे घाल्या तसो एक टॅरिफा भशेन एक तसो पळोवपाक जाल्यार एक टॅरिफा भशेनूच एक प्रयोग प्रमोद सावंताची टॅरिफी. सो दीज आर थिंग्स वीच आर नॉट करेक्ट. पावर बील म्हणटा ती लोकांक शॉक दिवपाक लागले. ह्या दिसांनी शॉक लागना जाल्यार पसून बिलाचे वयल्यानूच शॉक लागता अशी परिस्थिती आहा. सोशल वेलफेरान जे पयशे लोकांक मेळूंक जाय ते रेग्युलर मेळत ना. सो बारीक मनीस चड करून जो गरजेवंत आहा, जाणटो जाका ब्लड प्रेशर डायबिटीज आहा, ताका जे पयशे टायमली मेळूंक जाय हे पयशे पावना. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें सारकें डेथ ट्रॅप जाल्लें आहा. थंय गेल्यार तूं जिवंत भायर येतलो म्हणटी गॅरंटी ना आनी ते कांयच थंय करनात. 34,000 कोटीचे कर्ज आहा. सो एक व्हडलो इश्यू म्हणटा असो आहा की गोंय हें परतें गोंय कशें करप आनी हें करतना म्हारगाय कशी देंवोवप, एम्प्लॉयमेंट कसो वाडोवप हें जर हे बजेट दाखोवंक पावचें ना जाल्यार सरकार फुडले खेपे इलेक्शनाक निवडून येवचो ना. हें क्लियर जाता कित्याक हें बजेट मागीर फेल्युअर जातलें. सो आमी रावल्यात की सरकार हें कितें सांगता. people friendly budget म्हणटा. people friendly budget has to look at all factors including the war because this is about figures and the figures will go for a toss. सो हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयचे सोशियो पॉलिटिक्सान एक बदल हाडपाची गरज आहा आनी ती कसलेंच मॅच फिक्सिंग जायनासतना ती करपाक जाय आनी बेगीन ती करूंक जाय. हें करपा खातीर आमी लोकांचे पब्लीक कॉन्फिडन्स म्हणटा तें परतें रिगेन करूंक जाय. सरकारा कडच्यान तें कंप्लिटली गेल्लें आहा. ओपोजिशनान तें करूंक जाय आनी एक क्लियर कट प्लॅन हे जे प्रॉब्लेम्स आहात ते सोल्युशनां कशीं आहा हे प्लॅन घेवन आमी फुडें येवंक जाय. रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज म्हणल्यार आतां गेमींग कझिनोन गेमींग कमिशन येवपाची गरज आहा. सरकार एक सांगता एक कायदे बदलता तशें जायना. गेमींग कमिशन येवन रेग्युलेशन हाडूंक जाय आनी ती आर्बिट्ररी चेंज करूंक मेळूंक जायना. सो हें जर सगळें जालें जाल्यार आतां रिजनल प्लॅन येवपाक जाय.
रिजनल प्लॅन जे म्हणसर येना तेन्ना केस टू केस कन्वर्जन जायत रावतली आनी अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट गोंयांत वाडटलो. सो खूब हाका प्रॉब्लेम्स आसात आनी ताका सोल्युशनय आसा, पूण सरकार तें करूंक सोदना. म्हणून सरकारान बदल हाडूंक जाय. हे आमी ह्या सेशनाक एक्सपोज करतले आनी गोंयचे जनतेन आमकां आदार दिवचो अशें हांव मागतां. आनीक म्हाका दिसता हें सेशन व्हडलें जाल्ल्याच्या नात्यान आमचेंय बी कर्तव्य जाता की वी टेक दीस थिंग हेड ऑन. आनीक तुमचोय आदार जाय. पब्लीक कॉन्फिडन्स म्हणटा तें फक्त बाबू असगांवकारान म्हणिल्लें आहा की आमदारांक चोर म्हणटात म्हणून. सो ते आमदार म्हणल्यार एक स्तंभ लोकशायेचो, तशें चवथो स्तंभ तुमी आहा. सो तुमी बी पब्लीक कॉन्फिडन्स लोकांचें रिगेन करूंक जाय. मातशें म्हणजे हालूंक लागला तें मदीं की सरकाराक जाय तेंच येता अशें दिसूंक लागूंक जायना. आनी तें तुमी करतले, आमी करतले आनी सगळे परती गोंय म्हणटा तें परतें गोंय आमी करूंक जाय. तें करपाक सगळ्यांनी आदार दिवंक जाय. पहिल्या दिसा बजेट करताले इतली घाई कित्याक करून दिसता तुमकां? पहिल्या दिसा खूब तरेचे आमच्या हातून हे निश्कर्श काडूं येता. एक असो निश्कर्श आहा की पयले दिसा शुक्रारा प्रायव्हेट मेंबर डे आसता. तो प्रायव्हेट मेंबर डेक सेशन स्टार्ट करप आनी तो प्रायव्हेट मेंबर तांकां दिवप ना. सो म्हणल्यार कितें आठवडे मेजतात फायनली. कितले शुक्रार जाले? 4 शुक्रार. 4 शुक्रारान एक शुक्रार तुका नाच आनी त्या दिसा बजेट. आतां सोमारा जर डेट आयली, येता ते सोमाराक वा मंगळाराक तामिळनाडू, पॉंडिचेरी आनी तातूंत भितर फोंडेचे बाय इलेक्शनाची डेट जर आयली जाल्यार मागीर बजेट खंय उरता आनी खंय सेशन उरता. कित्याक एवरी बजेट अनाउन्समेंट वील बी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन. कित्याक फोंडेचे बाय इलेक्शनाक सगळे एंटायर राज्याक कोड लागतलो. पणजेचे CCP इलेक्शनाक फक्त पणजेन कोड लागता. सो थंय ते बजेट घेवयात तुज्यान. पूण जेन्ना स्टेटीक कोड लागता तेन्ना हाव विल यू मेक अनाउन्समेंट इन अ बजेट? एवरी स्टेटमेंट इज एन अनाउन्समेंट. सो मे बी बजेट सेशन जावचेच ना, कोण जाणा. बजेट तो पयले दिसा घालतलो, पास करतलो आनी मागीर सेशन केलें जाल्यार मागीर कितें करता? तेन्ना तो कितें म्हणटलो की ECI कितें डिसायड करपाचें आहा तें आपल्याक खबर ना. पूण आतां सगळ्यांक खबर आहा भायर की ECI म्हणटा तें एक फ्रंटल ऑर्गनायझेशन जाल्लें आहा. सो हाजेर तुज्यान काडूं येता की खूब डावट्स हे सगळे सेशनाचेर पयलींच्यानूच येता. कित्याक सरकार जे भशेन वागता, हांवें तांकां बिझनेस एडवायझरी कमिटीन विचारलेलें बिरेस्तारा कित्याक सुरवात केली ना म्हणून. बिरेस्तार बरो दीस, पयले दिसा बजेट प्रेझेंट करपाचें, दुसरे दिसा प्रायव्हेट मेंबर डे चालू दवरपाचो. ते कित्याक करूंक ना? ओ सोमारा स्टार्ट करपाचें, कोण हाडयता? पूण हातून खूब म्हणल्यार ज्यो वस्तू दिसना तसल्यो वस्तूय आसा. म्हणल्यार गेमिंग कमिशन सरकारान अपॉइंट करपाक जाय. जस्टीस पर्दिन रिबेलो एज 10 चार्टर्डा मदीं पयलो डिमांड आसा कॅझिनो हे आउट ऑफ मांडोवीच्यान किंवा गोंयच्यान वचपाक जाय. एज अ गोवा तुमचे पक्षाचे कॅझिनोचेर कितें स्टँड आसतलें? आनी गोंय पणजेचो लोकांनी आवाज उठयलेलो आसा कॅझिनो मांडोवीचे. ना तशें जाता. पणजेचे लोक जाय तेन्ना आवाज उठयता आनी मागीर न्हिदूंक वतात. कजिनो म्हणटा कालच्यान ना. कजिनो म्हणटा खूब वर्सां जाल्ली. हांवें जेन्ना म्हजो पक्ष घडयलो आनी पयलेंदा इलेक्शनाक गेलो तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लें की कजिनो आमी मांडवींतल्यान काडून खंय तरी मशनान व्हरून तांकां घालतले म्हणून. ताजे मागीर जेन्ना हांव सरकारान आयलो आनी जेन्ना बीग डॅडी येवपाक आमी 2 वर्सां आड आयलो तेन्ना हांवें पळयलें की पणजेचेच लोक चड हें जाताले, हालचाली तांच्यो चड जाताल्यो. की ते म्हणटाले की एंटायर पणजेचें इकॉनॉमी हे कजिनोचेर चलता आनी ते खंयचे तूं शिफ्ट करूंक सोदता काय म्हणून. ही परिस्थिती आहा. सो पणजेच्या लोकांक जर कजिनो नाका जाल्यार म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनान तांकां दाखोवनी मरे. ताजे मागीर लेट्स ऑलवेज टेक अ डिसिजन. आमकां टायम आहा न्ही. 15 दिसांनी कजिनो बंद उडोवंक जायना तुज्यान. तूं एक कजिनोचे बोटी कडच्यान 40 कोटी फी घेता वर्साक. सो कितले आहा ते? 100 बोटी आहा. सो कितले जाले? 240 कोटी जाले तुजे. आता 240 कोटी तू तांचे कडच्यान फी घेता
आणि तूं सडनली म्हणटा की लोक नाका म्हणून फाल्यां बंद उडयतलो म्हणून. तें जाता तशें आयकुपाक बरें दिसता तें. सेकंड, ती धाकटी बोट आहा ती व्हड जाता. तें कोणें डिसायड करप? धाकटे बोटी कडच्यान तुमी ती फी कित्याक घेतली? धाकटी फी घेवपाची न्ही, तांकां सांगपाची तुजी सायज इतलीच आसतली म्हणून, ती वाडोवंक मेळची ना म्हणून. हे कोण सांगूंक शकता? गेमींग कमिशनूच सांगूंक शकता. हे आतां सरकार तातूंत भितर कित्याक पडटा? कित्याक सरकाराक जाय ते भशेन कायदे चेंज करून तांचे कडच्यान हफ्ते काडूंक मेळटा म्हणून. सो हे हफ्ते फुडें काडचे न्ही म्हणून हांव गेमींग कमिशनाचेर उलयतां. अमेरिकेक कझिनोज आसात ते रेग्युलेट करतात गेमींग कमिशन. सो सरकाराक आतां एम्प्लॉयमेंट जॉब स्कॅमां जावपाक लागली. सरकारान कितें हाडलें? स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलें. आनी आतां सरकार कितें म्हणटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन येवन सगळ्यांक न्याय मेळटा म्हणून. आमदार कितें म्हणून पुणून ते म्हणटात न्ही, तशें इम्पार्शियल बॉडी हाडूंकूच जाय मरे. वाय नॉट ब्रिंग इट? आमचो स्टँड असो आहा की पणजेच्या लोकांक जर कझिनो नाका, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आहा 16 तारखेक दाखोवपाक, दाखोवन दिना न्ही. ताजे मागीर पळोवया आमी. धारगळ हांगा कमांड एरियाचे वळगून ते तुमच्यान कमांड एरियाच्यान वळगून 3,33,000 सुमार डेल्टीन कॉर्प म्हणून डेल्टीन कॅझिनो सिटी हाडपाक सोदता सरकार. हाजेर तुमचें मत? ना पूण ताजे पयलीं हांवें वाचलां की ताणी डेल्टीन इज विड्रॉन फ्रॉम द. कशें हाडटले आतां? हांवें स्टॉक एक्सचेंजीचेर पळयलां, शेअर मार्केटान ताणी सांगिल्लें आहा की वी आर विड्रॉईंग. सो केन्ना येता ही? हांवें आज लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो स्टेटमेंट वाचलो. सडनली खंयच्यान आयलें? कित्याक नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजीचेर डेल्टा कॉर्प म्हणटा तो शेअर ऑलरेडी लिस्टेड आहा. आनी थंय तांणी स्टेटमेंट केल्लो आहा की आमी त्या प्रोजेक्टांतल्यान विड्रॉ जाता म्हणून. मागीर WRDन तांकां नोटिफिकेशन WRD कार्डांतल्यान काडलां. कार्डांतल्यान काडप म्हणल्यार प्रायव्हेट जमनींतल्यान काडा वतालें तें काडलां. हातूंत व्हडलें नविदाद ना. कळ्ळें तुका न्ही? आमकां आयकूंक कशें येता की जमीन सरकारी जमीन तांकां दिली म्हणून. तशें न्ही तें. तांचे जमनीन काडा वताले. काडा म्हणल्यार कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे हे बंधारे ते कितें तें ओपन त्यो ह्यो आसता ते वताले. ते तांणी काडलां, डिनोटिफाय केलां. हें खूब कडेन डिनोटिफाय जाता. आज जें उदक इरिगेशनाक येवपाक जाय आशिल्लें तिळारीचें, तें उदक आमी पिवपाकूय वापरता ना. सो उदक इरिगेशनाक येवपाचो यूज खूब कडेन चेंज केल्लो आहा. साळावलेचें उदक शेतकऱ्यां खातीर केल्लें. साळावलेचें उदक आमी सगळे आतां पितात. सो आमी चेंज केलो ताजो यूज, बिकॉज पिवप उदक ड्रिंकींग वॉटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो तशें केन्ना केन्ना कमांड एरियेंतले काडटात आनी हें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसता. पूण जमीन जर तांकां दिल्या आनी तुवें काडलां जाल्यार इट इज अ स्कॅम. पूण जमीन तांची आनी तातूंत जर काडा दाखयला जाल्यार अशें खूब कडेन आहा. आनी खूब कडेन हें दाखोवन कन्वर्जनाय जाल्लीं आहा. सर, तुम्ही असेंब्लीने एक डिमांड केली सीएमाकडे की मडगांव जे सगळे स्कुला बी एकाच जाग्यार हाडटात आणि त्यांनी काय जालें? 5 वर्सां काय केल्लो हांवें? त्याच्यावर आता परत तुम्ही कितें पण आता करून काय फायदो ना. आता नवे सरकारानूच करप तें. आता जावचें ना न्ही तें. म्हाका खात्री आहा तें कांय करचें ना. पण एक वस्त तांणी करूंक ना. तूं म्हाका सादी वस्त सांग, गार्बेजाक सोल्युशन हाडलें तांणी. मडगांवांत फॉर एक्झाम्पल तांणी बायोमिथेनेशन प्लांट मिक्स्ड वेस्टाक केले, घाले, रेडी जाले. पूण मडगांवांत सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्ट करता मरे. मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक? तुमकां क्रेडीट वयतले म्हणून ते करिना. हांव ताका म्हाका क्रेडीट कितें तें म्हाका कोण क्रेडीट दिवपाचो आहा तो दिता. बट द पॉयंट इज कितें आन्सर कांय ना मरे तांचे कडेन. एक इश्यू सॉल्व करूंक शकना ते. तूं पळय मरे भिकारी कितले जाले ते. हांव तें एक मूव करता एक दीस की भीक मागपाचो बॅन तो तरी मातसो हाडटा काय म्हणून हा काय तुका भिकाऱ्यांचेच सामको मोग जाला काय? पळय म्हणतो एव्हरी कॉर्नर भिकारी आहा आनी दॅट्स अ माफिया. सो बेगर फ्री गोवा म्हणटा तें आमी करप ना, ताजेर विचार करूंक जायना. ह्याच टर्मान ते चड जाल्ले आहा. नाशिल्ले अशें न्ही, आशिल्ले. पूण ह्याच टर्मान सगळे शहरांनी भिकारी दिसतात. ते कशे येतात आनी खंयच्यान येतात आनी कोण हाडटा तांकां? इट्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गनायज सेटअप. सरकारान कांयच करूंक ना. फक्त इव्हेंट केल्या आनी इव्हेंटात तुमकांय गुटलेल्या.
तुमच्या मतदारसंघात आता डिमांड किती असणार या लास्ट ना म्हज्या मतदारसंघाचे डिमांड जे आहा पळय ते हांवें मुख्यमंत्र्याक ताणें एक आमकां मेल धाडली की तुमी सजेस्ट करचें म्हणून. हांवें ताका मेलूय धाडली आनी ताका एक पर्सनल मेसेजूय धाडली की ह्यो इश्यूज येवपाक जाय. आमी गोंयकार म्हणटकर आमी शीत कडी नुस्तें हें आमचें स्टेपल डायट. सो नुस्त्याच्या बाजारान नुस्त्याचो बाजार जो हांवें केल्लो तो तांणी काबार केल्लो आहा. तो रिस्टोर करचो, ताका व्हडले पयशे पडचे ना, म्हणून सर्वसामान्य गोंयकार थंय वता, भाजी घेता, फळां घेता, सुकें घेता, कळ्ळो, ड्रायड फीश. सो सगळे ही एक आमी एक प्रोजेक्ट करून दवरलेलो, तो हातान घे हें हांवें ताका सांगिल्लें आहा. दुसरें म्हज्या मतदारसंघान एक ITI आहा जी देशांतली टॉप ITI म्हणून वता, मल्टीपर्पज म्हणटाली. ताजे सायडीन ते एक कॉलेज घाल्लें, तें बांदतना अर्द केलां आनी सोडलां ताणें तें कंप्लीट करून. अशें हांवें ताका 2-4 सजेशनां दिल्लीं आहा आनी ताणें म्हाका नोटेड म्हणून तें रिप्लाय दिल्या. आतां हांव रावतलो बजेटान तें येता वो ना तें, आनी आयलें ना जाल्यार कित्याक येवना. म्हाका एक प्रश्न आहा सरकारा कडेन की 75 कोटी तुमी म्हणूंक शकता इव्हेंट करपाक, पूण एक गोंयचे फिल्म फायनान्स स्किमीन ते 5 कोटी मागता ते दिवपाक ना तुमचे कडेन. मडगांवचो बस स्टँड, बरो बस स्टँड करूं येता 20-25 कोटीन. सगळे हॉटेलां 5 स्टार बी स्टार दिगंबरान चितिल्ली ती घालपाक गरज ना. नॉर्मल बस स्टँड करूं येता, तो करपाक पयशे ना तांचे कडेन. सो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज सरकाराच्यो ज्यो आहा त्यो हातून हें जर सेक्शन खरेंच जालें जाल्यार त्यो एक्सपोज जातल्यो, ही म्हाका खात्री आहा. पण CCP इलेक्शन पणजेकारांचें इलेक्शन. आतां तातूंत खूब जाण पडिल्ले आहा. आमी पणजेकार म्हणून एक जो सरकाराच्या विरोधान उबो रावला ताका नॉर्मली सगळ्यांचो सपोर्ट आहा अशें दिसता. आनीक ओपोजिशनान जर ताणी केन्ना कोणें विचारलें जाल्यार वी वूड बी विलिंग टू सपोर्ट देम. पूण टू मेनी कूक स्पॉयल द सूप म्हणून आहा. कळ्ळें तुका न्ही. फायनली लोकल इलेक्शनां ही स्थानीक पातळीचेर आनी स्थानीक तुजें स्टँडींग कितें आहा ताचेर तूं जिखता. सो बरे मनीस घालूंक जाय आनी लोकां कडेन तुमी पावून तांकां कन्विन्स करूंक जाय. हें करपाक इम्पोर्टेड लिडर भायल्यान हाडप म्हळ्यार कोण विजय सरदेसाय आयलो आनी कोण आयलो हें सांगून कांय व्हडलें जावचें ना. पणजेकारांनी डिसायड करूंक जाय आनी पणजेकारांक खरें कितें जाय तें आमी तांचो पल्स आमी फील करपाक आमची कॅपेसिटी आसपाक जाय. उत्पल आतां जें करता तें ताणें ही हॅज टू गो एवरीवेअर. And I think if it goes and reaches every house and gives them time, then he may have a chance. But एक बरें जाता म्हणटा तें BJP म्हणटा ती कितें ती ह्या इलेक्शनाक कळटा. आनी BJP म्हणल्यार कोण ती? BJP इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल अशें काय. BJP म्हणल्यार कितें तथ्य आसा, कितें तरी ताका एक संस्कृती हें तें लागता. हें इलेक्शनान एक्सपोज जातलें. फोंड्या बाय इलेक्शनात काँग्रेसीन आपलो आता जवळजवळ डिक्लेअर करपाचो उरला तांचो उमेदवार हे जाता. तुमचो काय कितें रोल आसता फोंड्या बाय इलेक्शनात? पडते फोंडेचें बाय इलेक्शन कितें 4-5 म्हयन्या खातीर बाय इलेक्शन. वन्स अगेन काँग्रेसीन लास्ट मिनिट मनशाक घेतला भितर बाटीकाराक. आतां ताका ते तिकीट दितले आनी ते फुडें कशें करतले. हांवें पेपरार वाचलां की लिडर ऑफ ऑपोजिशन तो घेवन आहा ते. म्हाका दिसता तो इज कंट्रोल द सिच्युएशन. सो आज मेरेन आमकां कोणें कांय सांगूंक ना. सांगलें जाल्यार पळोवया. बट टील दॅट टायम वोगीत नाका आशिल्लें नाक घालून तातूंत हें करपाचें ना. आनी म्हाका फोंडेच्या ह्या बाय इलेक्शनान इंट्रस्ट ना. बर्ज ट्रॅजेडी जाल्ली पळय तातूंत ते 2 जाण ऑफिसर सस्पेन्शन केल्ले. सिद्धी हळर्णकर शामिला म्हणटात तांकां परत घेतलो सरकारान. सो जालें सोंपलें. बर्ज ट्रॅजेडी सोंपली. बर्ज ट्रॅजेडी आवाज जालो, दोळ्यांक भितर उडयले आनी ते आतां सगळे जाग्यार हाडले. तशेंच जाता न्ही तें हांगा स्टॅम्पीड जी जाल्ली आमचे शिरगांव ते तशेंच जाल्लें. सो बेजिकली कितें आहा पब्लीक मेमरी सरकार टेस्ट करता. हाऊ शॉर्ट इज पब्लीक मेमरी. कळ्ळें तुका न्ही. सो एंड इट इज ऑल्सो अ चॅलेंज टू पॉलिटिशियन्स टू रिमाइंड. आतां तुका सांगता उजो लागलो तो कित्या खातीर उजो लागलो. कित्याक उजो जे प्रिव्हेंट करपी फायर फायटींग ऑथॉरिटी आशिल्ली तांणी काम केलें ना. आतां काल
म्हाका नारायण नाईक म्हणटाणी सांगलें हांगा आमचो सांकवाळचो की जुवारी ऑयल टँकिंग म्हणटा तें आतां बदलून अडानी ऑयल टँकिंग जालां आनी ताजेर एक 5-6 टांक्यो एक्स्ट्रा आसात विदाउट परमिशन, विदाउट ऑक्युपेशन, विदाउट एनिथींग. त्यो आतां घालून आहा भितर. बंच म्हणटा तें कुस्कूट इन कंपॅरिजन टू दीस. आनी एक चुकून जर कितें जालें जाल्यार कंप्लीट वास्को वतलो उसळून. पूण सरकार ताका सपोर्ट करता. म्हळ्यार सरकारच्या हाजेर बंच ट्रेजेडीच्यान सरकार कितें लिसांव शिकलो तें कांयच कळना मरे. हियर दे आर पुटिंग द एंटायर तालुका अंडर थ्रेट. The lives of the entire Murmugaon तालुका are at risk because of this oil tanking. जे 6 टांक्यो आहा जाका परमिशनूच ना त्यो टांक्यो तांणी कश्यो घालूं येता. पूण सरकार ओगी आहा. सो दिस इज द थिंग एंड दिस वी विल एक्सपोज इन द असेंब्ली. काटो So that is what CM can't give these assurances. See, this casino, if it is allowed under which law? There should be some set of regulations. It cannot be that people have to agitate for everything. There have to be regulations, and that regulations can come with a gaming commission. Set of rules which will define what is to be done where. Now, if the people of Goa don't want casinos at all, that's a big decision. I don't want to get into that immediately. Because one, it affects one particular city of Goa. Number one. Number two, are you trying to remove them altogether or relocate them? प्रश्न हाजेर विचार जावपाक जाय. उगीच झपकून आय डोंट वॉन्ट टू जम्प द गन ऑन दिस. सर काल तुम्ही ऍक्टिव्हिस्टांक मेळ्ळे एक ऍक्टिव्हिस्ट मुळगांव मायनिंगेचेर इशू चलता. सो तो इशू बी तुमचे 100%. पळय रिस्टार्ट ऑफ मायनिंग स्थानिक मनशाक जर काय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट परतून हाडोवपाक वतात. हे मुळगांव आमकां दिश्टी पडटा. वेदांताचेर जें कितें जाता तें वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो. आनी हें म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी ताका प्राधान्य कसलेच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात. सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचे बंद जायना. ही आज परिस्थिती गोंयांत आहा. सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे, सगळ्या लोकांक ताणी रस्त्यार हाडल्या. मिराबाग पळय तूं, सगळे टोटल हिंदू लोक ते म्हणटा तांचे देवूळ आहा थंय. ते म्हणटा हस्ती विसर्जन आहा. ते म्हणटा आमचे गणेश विसर्जन जागो तो. म्हणल्यार धार्मीक म्हत्वाचो जागो ते जाग्याचेर ते बंदारा घालून ते बुडोवंक सोदतात. म्हळ्यार कोण एक्चुअली थंय जाग्यार थंयचे हिंदू खत्रे में हे कितें रे हो आमचो हिंदी चॅनल म्हणटा हिंदू खत्रे में हे. पूण आमचे दुसरे हिंदू काय उलयना. आमदार कसो जालो तांचे म्हऱ्यान. पंचाक रस्त्यार लोक न्हिदले की बाबा यो म्हणून तो येना. म्हळ्यार पळय तूं आतां कशें कितले इनसेन्सिटीव सरकार जाला तो. दुसरे नॉर्थ गोवा एमपी काल सांगले की लोकांक नाका ते सरकार केन्ना करचो. सगळ्या लोकांक नाका म्हणून लोक रस्त्यार येता रे. तो नॉर्थ गोंयचो एमपी आहा पळय ताका ताणें चॅक करून लोकांक कितें जाय आनी कितें नाका ते मातशें चुकले आमचे थंय. नाजाल्यार कळपाचें जाता थंयच कितें तें थंय जाबेरचूड जावपाचें. ते लागीं ते चड पयस वचूंक ना. मातशें लागींच पाविल्ले तें. गल्फ वॉराची इफेक्ट कितले. ना गल्फ वॉराचो ह्यूज इम्पॅक्ट जातलो. पळय फर्स्ट ऑफ ऑल गल्फ वॉर कितले मेरेन उरतले आनी वेदर दॅट गल्फ वॉर विल बिकम वर्ल्ड वॉर नोबडी नोज. So in the event that the war does not stop, I can tell you for sure that our budget is gone for a toss. This budget will be worthless if the war prolongs. War जर फुडें गेले वा ते वाडले जाल्यार हे सगळे फिगर जे आहा ते उगीच एक दीस बरें दिसपाचे फिगर. आमकां ते कितें बॅगां बी दितले तुमकां ते फोटो काडूंक लायतले आनी तितले एक दिसान ते मागीर ते बर्च जावपाचें बजेट. दुसऱ्या आठवड्यात काल लोकयुक्ताचे स्वेरिंग सेरेमनी प्रेसाक त्यांनी घेऊन नव्हते. कोणाची स्वेरिंग? लोकायुक्त. लोकायुक्त म्हणटा तो प्रेसाचोच इश्यू मरे. इट इज ऑल अबाउट ट्रान्सपेरन्सी. दिस इज अ ओपेक गव्हर्नमेंट. हांवें आतां स्टार्टिंगूच म्हणला ओपेक म्हणून. आय कंडेम दीस. मिडियाक सगळ्या कडेन मिडिया जाय तुमकां सगळ्या कडेन जाय
कोण खंयचे तुमी अभंग रिपोस्ट करता जाल्यार मिडिया जाय आनी लोक आयुक्ताक मिडिया ना. लोक आयुक्त म्हणटा मेन मरे आनी तो कितें तो खरोच न्याय दितलो काय कितें हें प्रेसान रिपोर्ट करूंक जाय न्ही. तेच जर तुमकां नाका म्हळ्यार तुमचें सगळें सेटिंगाच चल्लें ना. अशा लोकांनी तातूंतल्यान निश्कर्श काडपाचो. प्रेसाक एंट्री दिना तेन्ना एमएलएन पण उडून जाय न्हू ना प्रेसाच्या. म्हाका हें खबर नाशिल्लें हांव ते वचय ना. प्रेसानच करप म्हणल्यार ना 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 हांव पळय हांव प्रेसाक करप म्हणना. एक क्लियर सांगता तुका हांव म्हणटा की डिसइल्युजनमेंट म्हणल्यार जे स्तंभ आहा लोकशाहीचे तातूंत खूब जाणांक डावट जाला. बाबू आजगांवकर जेन्ना म्हणटा की आपल्याक चोर म्हणटा म्हणजे ताका चोर म्हणटा तो सांगूंक सोदता की निवडून आयिल्ले लोक हांचेर डिसइल्युजनमेंट जाला, लोकांचो भावार्थ गेला. तसो प्रेसाचेर भावार्थ वचचो न्ही. आज इंटरनॅशनल मिडिया जे वॉर रिपोर्ट करता ताजेर एक कितें डावट आहा की बाबा खंयचो चॅनल हो जर अमेरिकेचो चॅनल हो बायज आसतलो. अल जझीरा आहलो जाल्यार मातसो सारको आसत. अशें लोक आतां म्हळ्यार पीपल आर नॉट बिलिव्हिंग द मेन स्ट्रीम मिडिया. पयर क्वेटाक 3 विमानां उडयलीं. इरानाचे रेव्होल्युशनरी गार्ड्स म्हणून ताणें अनावन्स केलें की आमी अमेरिकन विमानां शूट केल्या म्हणून. अमेरिकेन रोखडें अनावन्स केलें की ती ताणी मारूना ती आमी फ्रेंडली फायरान उडयली म्हणून. क्वेटाच्याच लोकांनी F-18 म्हणजे मोस्ट एडवान्स्ड फायटर एअरक्राफ्ट ती ताणी उडयली म्हणून. आतां कितें बिलीव करपाचें सांग तूं म्हाका. तुमचें जेन्ना पडटा तें तुमच्या फ्रेंडली फायटान पडटा. तुमी जेन्ना दुसऱ्यांक वॉट इज देअर टू बिलीव इन दीस. सो ताजे खातीर एक कॉन्फिडन्स इन दॅट पर्टिक्युलर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ इस्टेट हें हालूंक लागता. तें लागूंक जायना हें म्हजें हें आशिल्लें.